सुलेमान सिद्दीकी फरार करपी जो कॉन्स्टेबल अमित नायक IRB कॉन्स्टेबल आशिल्लो तेजेर आयज एक अपडेट येल्ली आसा ती म्हणजे जी तेणें GMFC कोर्टान जी तेणें आपली बेल घातलेली ती तेका बेल तेजी ग्रांट जाल्ली आसा। अमित नायक हो IRB कॉन्स्टेबल जेणी सुलेमान सिद्दीकी जो फरार जाल्लो आसा तेका मदत केल्ली आनीक तेका फरार करून तेका हुबळी पर्यंत तेका पावयल्लो आनी हुबळी व्हरून तेका खंय तरी एक दुसरे फ्रेंडा कडेन तेका ड्रॉप करून तेणें हुबळी जे पुलीस स्टेशन आसा थंय स्वताक सरेंडर केल्लो। जेन्ना तेणें सरेंडर केल्लो तेन्ना तेका ओल्ड गोवा हाडलेलो आनी ओल्ड गोवा हाडून तेका ओल्ड गोवा पुलिसांचे कस्टडीन तेणें जीव दिवपाचो प्रयत्न सुद्दां केलो। मागीर तेका GMCन तेका एडमीट केल्लो आनी त्याच बरोबर तेणें एक आपली बेल सुद्दां एप्लाय केल्ली आनी ती बेल तेजी रिजेक्ट जाल्ली तेन्ना आनीक आतां जी दुसरी फावट जेन्ना तेणें बेल आपली पणजे सत्र न्यायालयान घातली तेन्ना जो अमित नायक आसा तेका बेल मेळिल्ली आसा। ही आयची म्हत्वाची अपडेट आसा आनीक ह्या केसीन जी अपडेट येता ती आमी तुमचे मेरेन पावयत रावतले। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरेश गांवकर।